नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारांतल्या दरभंगा हांगच्या नियोजीत एम्स संस्थेचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाक लागून बिहारच्या सामान्य लोकांक भलायकेच्यो बऱ्यो सुविधा उपलब्ध जातल्यो अशी गवाय ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं सुमार 12,100 कोटी रुपया खर्चाच्या हेर कांय उदरगतीच्या येवजण्यांचे बुनयादी फातर आनी कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण लेगीत जाले. से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है, हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं. और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी. अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी. यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी. झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर पयल्या पांवड्याच्या 15 जिल्ह्यांतल्या 43 सुवातां खातीर आयज मतदान सुरू आसा. दनपारां 1 वरां मेरेन झारखंडांत 46.25% मतदान जाल्ल्याची म्हायती वेंचणूक आयोगान दिल्या. कांय जिल्ह्यांतल्या 31 सुवातांक 950 संवेदनशील मतदान केंद्रां आशिल्ल्यान ह्या संवेदनशील मतदान केंद्रांचेर सांजे 4 वरां मेरेन मतदान जाता. हेर मतदान केंद्रांक सकाळी 7 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान जातले. ह्या पयल्या पांवड्यान 43 सुवातां खातीर 673 उमेदवार आखाड्यान आसात, जाल्यार 1,37,00,000 अदीक मतदार आसात. आदले मुखेलमंत्री चंपई सोरेन, महुआ माझी, काँग्रेसचे रामेश्वर उराव हांचे राजकीय भविष्य आयज मतदारांच्या हातान आसा. स्वतंत्र आनी निष्पक्ष मतदाना खातीर तशेंच खर बंदोबस्तान वेंचणूक प्रक्रिया सुरू आसा. केरळांतल्या वायनाड लोकसभा पोटवेंचणुके खातीर आयज सकाळी मतदान सुरू जाला. राहुल गांधी हांणी खासदारकेचो राजिनामो दिल्ल्या कारणान रित्या जाल्ल्या सुवातांचेर काँग्रेसच्यो प्रियांका गांधी वाड्रा, भाजपाच्यो नव्या हरिदास आनी दावी आघाडी LDFचे सत्यान मोखेरी हांच्या मदीं ही लढत जाता. वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दनपारां 1 वरां मेरेन वायनाड लोकसभा मतदारसंघात 40.67% मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. मजगतीं ह्याच वेंचणुके वांगडा 10 राज्यांतल्या 31 विधानसभेच्या सुवातां खातीर लेगीत आयज मतदान सुरू आसा. तातूंत आसामच्यो 5, बिहारच्यो 4, छत्तीसगडची 1, गुजरात 1, कर्नाटक 3, केरळ 1, मध्य प्रदेश 2, मेघालय 1, राजस्थान 7 आनी अस्तंत बंगालच्या 6 सुवातां खातीर सुवातांचो आस्पाव आसा. सिक्कीमाच्या 2 सुवातां खातीर 30 ऑक्टोबराक सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाच्या 2 उमेदवारांक बिनविरोध वेंचून काडिल्ल्याचे हाचे पयलींच घोशीत जाला. महायुती होच महाराष्ट्राच्या उदरगतीचो पर्याय आसा. महायुती असल्यार महाराष्ट्राची उदरगत जातली अशें स्पश्ट प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. ते काल पुण्यात आयोजित महायुतीच्या भौशीक प्रचार सभेत उलयताले. पुणे जिल्ह्यातल्या 21 आनी सातारा जिल्ह्यातल्या 10 अशा 31 विधानसभा मतदारसंघातल्या महायुती उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर काल ही सभा आयोजित केल्ली. महाराष्ट्र सरकारान राज्याच्या उदरगतीची गती तिगोवन दवरल्या. देशान व्हडा प्रमाणात परकीय गुंतवणूक जाल्या, तातूंत महाराष्ट्र मुखार आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. कांग्रेस और उसके साथी अगर कसीदे पढ़ते हैं तो औरंगजेब की शान के कसीदे पढ़ते हैं. ये लोग वीर सावरकर को गाली देते हैं. बाला साहब ठाकरे जैसे ऐसे महाराष्ट्र के गौरव की सराहना करने में
इनके मुंह पर ताला लग जाता है। और मैंने इनको चुनौती दी है, अगाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें। उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तारीफ में एक भाषण करवा दे जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाचे संविधान वाचूंक ना, तांकां संविधानाविशीं आदर ना, ताका लागून प्रधानमंत्री संविधाना आड कृत्यां करतात असो आरोप काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केला। महाराष्ट्रांतल्या गोंदियांत आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत ते उलयताले। महाराष्ट्रांत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत शेत उत्पादनाक योग्य हमी भाव दितले, तशेंच शेतकारांची रीण माफी करतले अशें तांणी मुखार सांगले। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी दो काम तो करके दिखाएगी। पहला काम जाति जनगणना, कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। चिंबल जंक्शनाचेर बांदिल्ल्या उड्डाण पुलाच्या एका मार्गिकेचे लोकार्पण काल मंगळारा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, जिल्हा पंचायत वांगडी गिरीश उसकैकार, चिंबलचे सरपंच संदेश चोडणकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। चिंबल जंक्शना वयलो उड्डाण पूल राज्यांतले हेर उदरगतीच्या कामाचोच एक भाग आसा। ह्या पुलाक लागून पणजी ते दिवचल, सत्तरी आनी फोंड्यां यो वच करपी लोकांक फायदो जातलो। उरिल्लें काम येता त्या 6 म्हयन्यां पयलीं पुराय करतले। ह्या उड्डाण पुला खातीर 42 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। आम्ही आत्ताच एम्ब्युलन्स वता आसतना पळयली, योगायोगान एम्ब्युलन्सीचो म्हाका दिसता कमीत कमी 8 ते 10 मिनटां ह्या रोडांतल्यान वयतना सेव जाली, कारण ती सकयल्यान गेल्ली जाल्यार 10 मिनटां त्या जंक्शनांतल्यान ब्लॉकांतल्यान ताका रावचो पडटलो आसलो। म्हणजे आनी सगळ्यात चड इम्पॉर्टंट जर कोणाक आसत टायम जाल्यार इट इज फॉर द एम्ब्युलन्स, कारण ती लायफ सेव करपा खातीर जे एक तर स्पिडीन वता आनी ते जर जंक्शन म्हणजे कंजेशन मेळत जाल्यार थंय ते आडोवन उरूंक शकता। बाब रुडॉल्फ आनी चिंबल जंक्शना वयलो ओव्हरब्रिज कित्याक इम्पॉर्टंट हे तुमकां सगळ्या जाणांक ताणें सांगलें, हांव तितूर वचना। बट ऑलमोस्ट 42 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून आमी हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला। हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा। इट विल टेक टायम, खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो, कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर। बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय 100% पुराय करतले। सरकारी नोकऱ्यो विक्री प्रकरणात अटक जाल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही पहिली भाजपा वांगडी आशिल्ली, मात सध्या ती पक्षान ना। पक्षान कोणूय अशा प्रकरणात मेळ्ळ्यार तांच्या आड कारवाय नक्की जातली अशें स्पष्ट निवेदन भाजपा प्रदेश सरचिटणीस ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिलें। राज्यान सध्या कॅश फॉर जॉब हो विशय गाजता, त्या फाटभुंयेर तांणी ही पत्रकार परिशद घेवन पक्षाची आनी सरकाराची भूमिका स्पष्ट केली। भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले। गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात। कोणी तरी सुटीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचे काम केलां आसतलें, म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना। कारण अशा पद्धतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्धा जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे, जाल्यार मागीर इथे पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाई करतले। जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून आमी सांगलेली 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात। जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टी त्याने केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसात त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना, कारवाई निश्चितपणान जातली।
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मध्ये तिसरी T20 मॅच आयज जातली। राती 8 वरांचेर खेळाक सुरवात जातली। 3 सामन्याच्या या माळेन पयलो सामनो भारतान जाल्यार दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका पंगडान जैत मेळिल्ल्या कारणान माळ 1-1 अशी आसा। हाका लागून हो तिसरो सामनो कोण जिखतलो हाचे कडेन क्रिकेट मोगींक उमळशीक लागल्या। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान। नमस्कार।